अन्नेक एक आंब्याचे सीझन स्टार्ट जाला आता आमकां आंबोली आंबे पुरा भरपूर मेळचे टायम आज तशीच एक हरव आंब्याचे चित्रान्न रॉ मँगो रायस माविनकाय चित्रान्न भारी सुपर टेस्टी आहे कशें करचें म्हूण पळया हाका सुरवेक एक कप एक 1.5 कपाचें शीत करून दवरचें लायक उदूर जावका तें शीत मोव जेवच्या नज शीत करून सुरय शीत करून दवरचें करतना थोडें मीठ घाला लायक आनी आतां मी हाजे मसाल्याक रेडी करता हाका मस्त तरणी आंबूल नाका चिके जून अशी आंबूल जावका म्हळ्यार हरव आंबो म्हणून म्हण येता मी तेवेय जाता फस्ट ताजे साल अशी करून काण घेवची मस्त तरणी आंबोलेची केल्यार चिके चोगरू जाता ते अशी आनी हद आमसाण अशी आंबूल जावका पण आतां आमी लायक कोणाचे साल काण घेवची साल काण घेवन हें गिजवून घेवचें हें गिजवून घेवका शिंदून आनी घालूं जायना हें अशी आमकां कितलें जावका तितलें म्हळ्यार आमी कितल्याचें शीत केलां पण हांगा हांवें 1.5 कप तांदळाचें शीत केलां म्हळ्यार सादारण एक 4-5 जणांक खाव येता अशें करून फस्ट आंबूल आमी लायक करून गिजवून घेवची आंबुल्याचें आमसाण चेक करका कित्याक म्हळ्यार हें आमसाण इतकीत आमी व्हरलेले मसालो घालच्यो आतां म्हाका मेळलेलें आंबूल मस्त आमशी म्हूण ना आतां पळय सादारण 1 कप आंबूल गिजविलेली एक अर्द कप नेलकड्लो एक 2 चमचे तीळ 4 तर्ण मिरसांग एक गोड्डा कुडको एक 2-3 बेडगी मिरसांग हें इतलें बघ काडलां हांव हांगा तें पुरो वट्ट करून क्रश करून घेवका वाट्टूच न्हय क्रश करचें म्हळ्यार पिट्टीशी करचें मिक्सरार खरं जावका तें वाट्टून दवरचें आतां तेका लायक फण्ण दिवचें पण आतां एक समज एक 4-5 चमचे नारलेलें तेल हून करचें हून केलें कुडलें ताका 2 चमचे नेलकड्लो घालच्यो आनी एक व्हड चमच्यान 1 चमचे चण्या दाळी आनी 1 चमचे उडदा दाळी हें पुरो घालचें न्ही तें हें पटपटाचें आनी आतां सासमय घालचें आसा आमी पण हें चिक्कें बदल्या वरी जेवो मागीर सासम घालें नाजाल्यार आमी सुरवेक सासम पटपट आमी नेलकड्लो भाजना नेलकड्लो दोनीकय आसा पण्णाकय आसा वाटितनाय घालां आमी आतां 1 चमचे सासम घालता सासम पटपट येवो तें नेलकड्लो वाटितन आशिल्लो तो चिके हरवो अशी आसता वाटितन तें मागीर आमी भाजून घेवचें आसा मसालो पण आतां हो नेलकड्लो भाजून आयलो आतां हांव आतां 1 चिमटी काजूब घालता तें ऑप्शनल तुमकां जाय जाल्यार घाल येता ना जाल्यार नाका आतां ती एक डेकोरेशनाक म्हळ्यार अशी छंद दिसता तें पळोवच्याक एक बेडगी मिरसांग 2 कट करून घालची आतां न्ही लायक कोण पुरो 1 लेक भाजून येवो काजू बियेचे कलर चेंज जावो नेलकड्लाचे आनी आतां कलर चेंज जाल्ले लायट गोल्डन ब्रावन आयल कुडले चड तो करबेव घालच्यो हें इतलें जाता लायक पुरंबोळेवच्या स्टार्ट जाता आतां आमी हाका हिंगा पिटी घालची हाका पळय ह्या रायसाक कसले गलाट ना म्हळ्यार गरम मसालो घाली लसूण घाली आल्ले घाली कसले ना हिंगा पिटी घाली हळदी पिटी घाली आतां आमी तें क्रश करून दवरलेलें आसा पळय मसालो तावळ घालाल ते पळय हांव बर दवरलेले इनग्रेडियंट्स हांव डिस्क्रिप्शन बॉक्सांत घालता तुमी चॅक कर येता आतां तें क्रश केलेलें आतां भितर आमी करून दवरलेलें फण्णां भितर हें क्रश केलेलें मसालो घालच्यो हांव सांगलां फस्टाची हें एक 5 जणांक खावचें तितलें पुरो हें आंब्या चित्रान्नाचें एक स्पेशालिटी कसो म्हळ्यार हें सकाळीं ब्रेकफास्ट जावनूय खाव येता कुकरा शीत केलें सकाळीं उठयलें कुडलें निवयलें आनी हें मसालो केलें आनी पटापट जाता हें मस्त वेळ कांय ना शीत केल्लेलें आसलें म्हणजे जाल्यार ओट्टू एक 15-20 निमिश भितर आमगेन हें चित्रान्न करूं जाता आतां हें तेल्लां भितर हो मसालो पळयाचे आमी सान उज्जार भाजूका हें एक भाजूच्या मात एक 5-6 मिनीट लागता त्या म्हळ्यार आमी पुराक हरवे घाला नेलकड्लो आसा पुरो तीळ आसा पुरो पुरा हरवे आसा तें एक तेल्लां भितर एक 5-6 निमिश भाजून येतना लायक पुरंबोळ येता आनी ते गोड्डा पयशा आमी गोडय घालाक वाटितना ते गोड्डा पयशा ते मीठ मिरसांग वाटिल्लें पुरो तांत भितर हद जावन भाजून एक नमने उदरू जावन येता त्या आमी हाका शिता मिक्स करूं अशें लायक करून सान उज्जार भाजून घेवची आतां लायक जावन भाजून येयलें आतां आमी हांगा करून दवरलेलें शीत मात्र परफेक्ट जावका निब्बरशी जावन उदूर जावका तें शीत घेत तें शीत हाका घालचें आमी भाजून दवरलेलें मसालांत हांव हांगा 1.5 कपाचें शीत केलां हें आतां हें पुरो शीत हाका घालता आनी लायक करून मिक्स करता हें मिक्स करचें तशीची तुमकां इश्ट आसलें जाय जाल्यार हातान मिक्स कर येता निवला हें शीत तें मसालाय तशीच एक 5 मिनीट निवत घालका 5 मिनीट निवन जातरी हें शीत बरसून घेवचें उनाक घाल्यार कसो जाता म्हळ्यार शीत आमी अशें करून मिक्स करून घेतना
ते शीत मुद्दू शिजव ಚಾನ್ಸಸ್ पटपटी शीत केला जाल्यार पळय ताका खातीर कसं म्हणून हातान जाय जाल्यार हातान मिक्स करूं आमकां कशी जेवका तशी आतां मीठ मिरसांग पुराका चेक करून घेवचे आतां 1 लाख जाला हांगा हद जाला मीठ मिरसांग हांव पळयलें करेक्ट आसा पण आमगेलें ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ आंबुलेचे ಚಿತ್ರಾನ್ನ हांगा रेडी जाला हें खंयचे टायमार खावेता चेडूवांक लंच बॉक्सान दिल्यार भारी चांग आंबूल तुमकां ಗೊತ್ತು हेल्था भारी चांग आंबुली विटामीन सी डी पुरा भारी चड आसा तूं हक्का सायडाक आमगे तें हांव चटणी करची सिंपल चटणी 1 कप सोय घालची ताका 2 हरवो करबेव घालच्यो 2 तर्ण मिरसांग चिंचांब तितलेची भारी सिंपल हक्का सॅलड लायक जायना म्हळ्यार आमी दंया रायत म्हणटा पळय तें लायक जायना कित्याक म्हळ्यार चित्रान्न आंबुलेची देखून ताका मायल्ड आमसाण आसता सो आमी चटणी भारी लायक जाता आख्खे करबेव संपन्न दिल्यार आमगेले घम 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 करबेव वापरून पळयता म्हळ्यार आमी वाट्टितना हरव करबेव घाला फण्णय घालना म्हणटना भारी लायक एक टेस्टी एक चटणी हे माविनकाय चित्रान्नाक ते भारी लायक कॉम्बिनेशन लागी आमगे तें हांव तेज करचें पुरो जन मस्त इश्ट हे आतां हुनची चित्रान्न हांगा रेडी करून दवरला ताका सायडाक इतले करबेवाचे चटणी घाल्ले आनी खाल्ले वय म्हण जाल्यार या भारी लायक जाता तुमी पुरो जन करून पळयाची आनी तुमगेले व्यूज कमेंट सेक्शनाक घालूं विसरू नकाची तशी तुमगेले फ्रेंड्सांक रिलेटिव्सांक पुराय आमगेले शेड्रसा कुकिंग चॅनला बगे सांग्याची आनी कोण सबस्क्रायब करनी पडत आनी पुरो जन सबस्क्रायब करका तुमी सपोर्ट केला मात्र आमकां मुखार वचचें जाता पुरो जनाक धन्यवाद